वो पाडून दे रे ना दोन्ही पाडू आता ती काळी जातली ती दोन्ही पाडे. हांव असा गालजीबाग म्हणटा थंय आनी आज एक खरेपणी एक आमकां ह्या काळाक चमत्कार असो पळोवपाक मेळ्ळो ते म्हळ्यार एक जायन दोग जावन भुरगीं काडलां हितून अशी सोंपेपणी कोणा जायना. आनी आज काल तुमी पळयला रस्त्यार गोरू हरवळ भोंवता, सरकार तेंचेर कांयच करना, ती प्लास्टीक खाता आनी तेंची पोटां बेश्टीच मोडीत जाता. तरी सुद्दां हांव खरें म्हळ्यार वालो दिता ह्याच्या धन्याक की ताणें तेजो बरें करून कुयदाद केलो आनी आज ही दोग जाण पोरां आमकां पळोवपाक मेळ्ळी ह्या काळाक. वता थंय आमच्या देशाक म्हणटात गौ माता गौ माता गौ माता, पूण कितें करता? गौ माता प्लास्टीक खाता, ताजेर कोण लक्ष घालता? कोण लक्ष घालना. म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करता, ह्या असली हेका तुमी जाता तितले हें करचें, स्किमी कितें तयार करची आनी लोकांक एक उमेद दिवची की हे अशें करून गोरवां पोसपाक. आनी जी प्लास्टीक बी खाता ताजेरूच तुमी कितें कंट्रोल करचो. सरकारान मनीस दवरले आहा प्लास्टीक कलेक्ट करपाक, पूण कोण कलेक्ट करना, सगळे रस्त्यार पडल्या खाता, रस्त्यार वयत थंय प्लास्टीक जाता. म्हणून हांव सरकारा कडेन विनंती करता की हाजेर तुमी एक बरी स्कीम काडची आनी लोकांक जे कोण गोरू पोसतात तांकां एक राह दिवची.